सगळ्या अख्ख्या गोंयांत क्वेश्चन एमपीटीचो खंय कितें रे म्हटल्यार अख्खी एमपीटी जी आहा अख्ख्या गोंयांत राज्य करतली आणि आमी झग मारपाचे कितें आमी झग मारपाचे आमच्या गोंयांत आमकां एंट्री ना आमच्या गोंयांत आमकां एंट्री ना कितें रे आयज ह्या लोकांनी आनी They tried their mind games with us. पयलो PRO धाडलो, मागीर वेलफेअर ऑफिसराक धाडलो, मागीर कन्झर्वेटर ऑफिसराक धाडलो, which we refused. आमी सांगले only with the top boss. आमी ताजेच कडेन उलयतले म्हण. And when we came out and जेन्ना अभिजीत बाबान एड्रेस केले, तो म्हाका दिसता तांकां आवाज आयकूंक आयलो and they sent a person that he has come down. He came down outside the gate. He met us and थंय Mr. Abhijit explained to him about the parliamentary committee's recommendation which was there of 2018. ताचे तोंडार मारले ते वो आमचो न्ही तुमचीच parliamentary committee दाखयता and he had to shut his mouth. मागीर ताका एक्सप्लेन केले ओ गांव आमचो उदक आमचें आनी तुमच्या भुरग्यां भशेन आमची भुरगीं मरून वेतली and the prime minister is a signatory to the international convention saying we will do away with this coal. आणि पार्लमेंटरी कमिटीन जे बरयल्ले पत्ते ताका दाखयले की इट क्लियरली सेज इट इज फॉर डेव्हलपिंग टुरिझम. ही सेज येस वी आर स्पेंडिंग 120 crores बट अगेन द फोकस वॉज वाय नॉट स्टॉप कोल आयच्यानूच बंद जावपाक जाय म्हूण जेन्ना अभिजीत बाबान सांगले दॅट टायम ही सेड नो वी विल सी आनी ताच्या तोंडांतले भायर आयले की आमी 30 year एग्रीमेंट साइन केला which was a revelation to us. And he also said that Goencho Sarkar and the Pollution Control Board are also part of this. That means ताणे expose करून दिले ओपय सरकार आमकां फोटी मारता. आयज the deputy chairman of NPA ताणे सांगून दिले कसो आमकां सरकार लोकांक फटयता and they are hand in glove for getting the coal and destroying Goa. जिंदालाक जो कन्सेंट गावला जो 7.5च्यान जो 14 ते 15 MLT टन जो गावला त्याच्या खातीर हो प्रोटेस्ट हा. हेच्या पयलीं जेन्ना गोवा अगेन्स्ट कोल आसले तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केल्लो आणि आयचो प्रोटेस्ट हा जे कोण आमदार जे मुरगांवच्या लोकांनी ज्या लोकांक सपोर्ट केल्लो कोलाच्या अगेन्स्ट आयज ते कोल पोल्युशनाचे म्हटल्यार पोल्युशन कंट्रोल करपाचें उलयतात ना की कोल हे करपाचें कंट्रोल करपाचें. म्हणून हो आयज आमचो एक फर्स्ट स्टेप हा प्रोटेस्ट आणि हेच्या फुडें आमी आनीकूय प्रोटेस्ट करतले. जशी पहिली एमपीटी आसली ती आयज एमपीटी उरोंक ना. एमपीटी ही प्रायवेटायज जाल्लेली आहा आणि एमपीटी आयज दादागिरी करपाक उठले. आयज गोंयचे जे निसांताण चल्ला हे एमपीटी खातीर चल्ला. आयज सगळे रिवर जे कॅप्चर करपाक सोदता कितें आमचे दर्या कॅप्चर करपाक सोदता आमचे जे एनवायरमेंटाचे निसांताण जाता कितें ते हे एमपीटी खातीर जाता. आयज गोंयचो कोळसो एक्सेस हँडलिंग पब्लीक हियरींग घेतले हेंच्यांनी हेंका परमिशन जे दिला न्हू पब्लीक हियरींग EC हांकां मेळ्ळें पब्लीक हियरींग खंय हेंचे आणि जे पयलीं पब्लीक हियरींग जालेले त्याचो रिजल्ट खंय आहा. आयज डेमोक्रेसी काबार करपाक उठल्या. गोंयचे सरकार हेंच्या वांगडा मिलाप आसा आणि पयशांच्या आशे खातीर हे लोक आमची मडी मेजपाक लागले. आयज लोक दुयेंसां सोंसता आयज लोक दुयेंसां सोंसता हेंच्या खातीर. आयज पयर आतां जे म्हादईचो सुद्दां जो इशू जाला आयज पयर आमच्या होम मिनिस्टरान छाती ठोकून सांगले म्हादई आमी आणि गोंयच्या सरकारान मेळोन कर्नाटकाक दिली म्हणून. आणि जाय स्टेटमेंट दॅट वॉज अ ब्लॅक डे फॉर गोवा. गोंया खातीर तो काळो दीस. हे गोंयचे आमचे पॉलिटिशियन सायडीक राव रे मातशे दिल्ली वयतात मरे आणि जहापना टू सी ग्रेट हो त्या जहापनान तोहफा कबूल केलो जहापनान तोहफा दिलो तुमकां सगळ्यांक. कितें रे आयज गोंयचे जे निसांताण जाता आनी उदकाचे क्रायसीस जाताले ह्या सरकारा खातीर जाताले. कापास्तां आहा न्हू तुमी 40 जाण जे बसल्यात थंयसर ह्या डिसिजनाचे निशेध करा आनी रिजायन जाय कापास्तां जाताले. खरे गोंयकार जाल्यार रिजायन जाताले तुमी. आयज जर तुमकां गोंयचे जर सपोज पडला जाल्यार रिजायन जाताले. पडोंक ना कितें रे जाल्यार आमी कांयच म्हणपाक ना आमकां तो निशेध करूंक जाय तो करतले. आनी हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमी अशें जर वगी रावले न्हू ते गोंयाक काबार
गोंय काबार जातले. आयज आमी गोंय घरांसून भायर सरोन ते फेसबुका वयले भायर सरोन व्हॉट्सअपा वयले भायर सरोन आपल्या हक्का खातीर झगडपाची गरज आसा. तुमच्या भुरग्यांक हे उदक जाय फ्युचराक. आमी जे सुखाचे गोंय भोगलां हे आयज भायले जे लोक येयल्यात हे गोंय काबार करपाक सोदता आनी आमचे लालची पॉलिटिशियन पयशांच्या आशे खातीर हे भायल्या लोकांक सपोर्ट करता. आयज आमचे कम्युनिटीत जागे आमचे कडेन ना. आयज आमचे बीचीस आमचे कडेन ना. मागीर आमचे कडेन उरलें कितें? आयज आमची शेतां आमचे कडेन ना. आमची शेतां सगळी पुरून सोडली हेंच्यांनी. फुडल्या पिढयेक जर शेतां आमकां जाय जाल्यार आमकां शेतां ना. आयज गोंयची परिस्थिती बिकट आहा जाणून घेया. आनी आयज म्हादईच्या इशूचेर सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी न्हू आपली पोळी भाजपाक ट्राय केल्या. कितें एनजीओज आनी एक्टिविस्ट आहा ते फुडें येवन आंदोलनां करतात आनी थोडे अलीबाबा आहात कितें जे खुर्चे मेजून भोंवतात तांकां हांव सांगूंक सोदता आयज टायम आसा रस्त्यार देंवपाची. आयज टायम आसा रस्त्यार देंवपाचो. स्टेजीर उबे रावन तुमची पार्टी स्ट्रॉंग करपाची न्हू. पार्टींची गरज ना. आयज आमच्या न्हंयची गरज आसा. आमकां गोंयकारांनू जागे जाया एक जाया आनी हे म्हादईक वचया. आता म्हादईचे कनेक्शन सांगता. म्हादई आयज जे इश्यू सुरू हेंच्यांनी स्टार्ट केलो न्हू सोमतो 8 दिसां भितून कोळसो हेंच्यांनी हेंकां 4.5 मेट्रीक टन हेंकां परमिशन दिलें. आमची झाडां पेडां आहा आमची शेतां आहा कुळागरां आहा आनी आमी उदक ते पिता. हे इतले सरकारी जे बाबू आहात न्हू हे इतले निर्दय कशे ते निर्दय कास्ताचे कशे ते आमकां कळना. कळ्ळें तुका. पूण पयर जे अमित शाहान आमच्या होम मिनिस्टरान जे स्टेटमेंट केलें तेणी सारकें तेणी खरें उलयलो. तो खरें उलयलो. तेणी दाखोवन दिलें हे सगळे पॉलिटिशियन तेचे बरोबर मिलाप आहा म्हणून. अमित शाह कित्याक पडला तेका बाबडे कांय खबर ना. कळ्ळें तुका. हे जे कितें सांगता न्हू ते तेका कळटलें. तेणी जो इशू घेतला न्हू तो सारको घेतला. तेणी आपले 28 सीट वाचयले. 28 सीट आनी आमचे गोंयचे 2 सीट. कळ्ळें तुका. गोंयचे 2 सीट जेंची किंमत ना. निषेध करपा खातीर हांगा सगळे आयिल्ले आसा. हांगा तुवें पळयलां आसतलें एनजीओ सोशल एक्टिविस्ट आनी लोक आयज रस्त्यार देंवरिल्लो आसा. आयज बीजेपी गव्हर्मेंटाचेर हांव निशेध करूंक सोदता कित्याक वता थंय लोकांनी आयज रस्त्यार येवपाक पडपाक लागला. एक्चुअली हे काम जावन आसा सरकाराचें पूण आयज लजेची गजाल आसा सोशल एक्टिविस्ट एनजीओज ह्या रस्त्यार येवपाक लागल्यात टू सेव्ह गोवा. आतां तुमकां चड सांगपाचें ना. वास्को दाबोली मोर्मुगांव हे लोक सफर जातात कित्याक हांगा कोल हँडलिंगाक लागून आयज कोलाक लागून सिनियर सिटीजन मरपाक लागल्यात. वो कोल लंग्सांतली वचून तांकां तरेकवाराची नाका जाल्ली दुयेंसां जावपाक. भुरगीं मायनर्स आर सफरींग. देर आर सो मेनी कॅन्सर केसीस ऑन द रायज बट दीस गव्हर्मेंट इज ओनली हॅपी टू मेक अडनानीज अँड अंबानीज हॅपी. वो सरकार फक्त गिरेस्तांक गिरेस्त करपाक लागला आनी गरिबांक फळान घालपाक लागला. आतांच तेणी सांगलां तशें म्हादईचेर काल अमित शाह होम मिनिस्टर व्हडले तोंडान सांगता गोवा की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर हम लोगों ने कर्नाटका म्हादई रिवर डायवर्ट किया है. आता वायट दिसता इतलें सांगपाक की सीएम जो आवय म्हणटालो तो कर्नाटका गेल्लो आसा. तूं अनाथ जायनाका तूंय वच आनी श्रीपाद भाऊ जो आसा MP श्रीपाद भाऊ यू आर द सेंटर. तुवें सांगिल्लें रिजायन जातलो म्हणून. यू सेट एन एक्झाम्पल आनी भायर सर आमचो इतलोच डिमांड आसा की आमी आमची न्हंय वचपाक दिवपाना. We can even vote in the last step, but we will not sell Ahmad. आज आम्ही वास्को शहरात आसात. म्हादईची लढाई वास्को पर्यंत कित्याक पावला हो प्रश्न तुमचे मुखार आमी ताचो जबाब दितात. आमचो सरकार कोल कंपनीजाचो गुलाम जावन आसा हें स्पश्ट जाता कित्याक सगळी क्लियरन्सीस डबल ट्रॅकिंग सगळे 6B वाडोवपाचें सगळें चालू आसा. म्हणल्यार सरकार कोल कंपनीचाचो गुलाम आसा. आता म्हादईचें उदक कोणाक वता. म्हादईचें उदक कर्नाटकाचे गव्हर्मेंटचे वेबसायट पळयलें सागरमाला प्रोग्राम पळयलो जाल्यार ह्याच कोल कंपनीजाक तें उदक वतलें. आता तुमी विचारात स्वताक की हांव कोणाचोय गुलाम आसल्यार ताजें उदक म्हज्यान बंद करूंक जाता. म्हज्यान बंद करूंक जावपाक ना. सो पयले सरकाराचो पयलें पावल की कोळसो बंद करचो. तेन्ना ताजी गुलामी कोळशाची बंद जातली आनी तेन्नाच म्हादई ताज्यान साल्वार करून जातलें. जेन्ना पर्यंत हो सरकार कोळशाचे कंपनीजाचो गुलाम आसा हो म्हादई लागून कांयच करपाचो ना. कित्याक ताजो मास्टर ताजे जे मालक आसा तांकां तें उदक जाय म्हादईचें. आमी झगडटले म्हादई साल्वार करतले आनी गोंय साल्वार करतले आनी सरकाराक जाग्यार हाडपाक आमी सगळे लोकां कडेन मागतात. सगळे गोंयकारांनी एकत्र जावन सगळ्यांनी भायर सरूंक जाय आनी सरकाराक लोकांचो हित गोंयचो हित करपाक आमी लावपाक जाय. हाका हाजी आतांच गरज आसा. इमिजिएटली
सगळ्यांनी एकत्र जावचे आणि हे काम करचे. डबल लाईन ट्रॅक जे आसा तो आमकां नाका. हांगा चड प्रमाणान जो कोळसो येता तोय बी आमकां नाका. आणि आमची म्हादई जी आज लोकांच्या हेचेर दिलेली आहा ती आमची आमकां परतून जाय. हांगा आज तुम्ही रेल्वे स्टेशनार आज सकाळी आम्ही येयली 2,500 लोक कर्नाटकाचे गोंयान येता. एका दिसाक 2,500 लोक गोंयान येता आणि हांकां कळना की म्हादई काढून त्यांच्या तेवट्यान व्हरून व्हेल्या ती त्या कर्नाटकाच्या मिनिस्टराक कळना. कोळसो हांगा हाडटा. सगळे त्रास आमी भोगपाचे गोंयकारांनी आणि ह्या लोकांनी कितें करपाचे. ह्या लोकांनी हे शहरान जिखपाचे. त्यांच्या लोकांक आमी हांगा पोसपाचे. त्यांच्या लोकांनी आमच्या हांगासर जागो घेतलेलो आसा. बाजार सगळो केल्लो आसा. सगळे जर तांकां आसा तेंच्यांनी मातशें तरी चिंतूंक जाय आसलें की ती म्हादई ती आमची तेंची आसा जे देवान हांगा दिल्ली आहा ती गोंयान जाल्यार गोंयान व्हांवनी म्हणून कसलो स्वार्थ करता हे लोक फक्त राजकारण करता. खुर्ची सांबाळपाक लागून सगळ्या लोकांची हत्या करता. आवय म्हणणारो हो आमचो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर. आवय म्हणणारो हो आवय म्हणपारो म्हादईक एसेंब्लीन त्याने तिका व्हरोन खून केलो. खुनी हो खुनी गोंयच्या आवयचो खून करपी हो प्रमोद सावंत. धिक्कार आहा तेचेर. त्याने रिजायन जावपाचे 40 आमदारान आणि तो MP श्रीपाद नाईक तो व्हडले जेच सांगतालो. ते जर तेवटेन वळयले आपण रिजायन जातलो म्हणून. खंय गेले उतराक फेल हे लोक. तेंच्यांनी घरा गेल्ले चड बरे. आमचो पिसफुली हे आसा. आता आमी परत रेल्वे स्टेशनार वयतली आणि परत MPTन वयतली. तांकां आमी निवेदन दितली आणि आमचे हे इलेक्शन सगळ्याक उजो पेटलेलो आहा. सगळ्या लोकांक कळयले आहा. म्हादई बद्दल चर्चा जावंक जाय आणि प्रमोद सावंतान जे म्हादईक लागून केल्ले आहा ते खरे म्हणजे जर आज लोकांसमोर यो आणि सांग तुझे कृत्य खंय पावला ते. सिटीजन म्हणून या बारीक प्रोटेस्टाक आमी येयलेले आसा आणि मेन आयज सरकारान जे आमी जेन्ना हियरींग जाल्लें 10 दिसाचे पब्लीक हियरींग जाल्लें 2017 तेन्ना आमी सांगताले की हे सगळे एक्सपान्शन प्लॅन जे बर्थ एक्सपान्शन या डबल रेल्वे लायन एक्सपान्शन या 4 लेन एक्सपान्शन या हे नोई पळय आसा हे सगळे कोलाक लागून जाता. आनी आयज जे सरकारान म्हादई रिवर डायवर्ट केलेलो आसा थिंगाय स्थित जाता की हे डायवर्जन फकत हे स्टील प्लांटाक लागून. सो हो सरकार जो आसा आयज कोर्ट आशिल्ली ती एक्ट आशिल्ली ती आयज ऑटोनॉमी केल्या म्हणून आयज आख्खो दर्यो पळय आहा तो आयज अदानी ओनर जाला. नोई आहा ती परत प्रायवेटायजेशन केलें. पण गोंयकारांनी उरलां कितें. आयज 5A आनी 6A कोल वाडले जाल्यार मुर्मुगांव लोकांक वास्कोकारांक कशें रावतले. आमी पयला कोवीड टायमाचेर मॅक्सिमम सर्च मुर्मुगांव तालुकान जाला वास्को जाला. पूण हे आतां इतले कोल जावन लोक कशे उरलेले. Nowhere in India the major port is so closely dense with population. If you go to Paradip port, लोक थिंगा 4-5 किलोमीटर पयस आहा. But this is the only port where in such a close radius everything is there. Coal is there, petroleum is there, आमचे हे आसा गॅस आसा सगळें आसा आनी लोक डेन्सली रावता. पूण फाल्यां कितें जालां अपघात जालो लोक मरतले. त्या भायर पोल्युशनाक लोक मरतले आनी सरकाराक कांय पडोंक ना. बरें फायदो कोणाक मेवता. आयज पयला आमी येतलो मेगा स्कीम एक्सपोज जाला अदानीचो 2 लाख कोटीचो. हो कोणाक लागून जाला. कोणेन केला. कोणेन सपोर्ट केला तेका. ह्या सरकारान सपोर्ट केला. हें आख्खें गोंय विकपाचें काम हे सरकारान केलेलें आसा आनी हांव मागता प्रमोद सावंताक इनफ इज इनफ. नेवर दिस इज हॅपन सिन्स इंडिपेंडन्स दॅट वन एंड आफ्टर अनदर यू हॅव प्रायवेटायज एवरीथींग. सो मागता सरकाराक हे जे प्रोजेक्ट हा फाटीं घेवचे नाजाल्यार लोकांची चोडवड जी आसा ती डबल जातली. एक्झॅक्टली म्हणजे सगळ्यात पहिले कारण म्हणतात ते सगळ्या लोकांक खबर आसलेले हो जो बोर्ड मारला पळय हेचे कोर कारण जे आसा पळय आख्खे गोंयचे डिस्ट्रक्शन जावपाचे ते सागरमाला प्रोजेक्ट. हो सागरमालाच्या प्रोजेक्टा अंडर आमकां सगळे गोंयकाराक सांगले आपल्या पांयार आपूण कुऱ्हाडी कशें मारप ते. तेंच्यांनी पयलींच सांगलेले न्हंयो वयतल्यो कोळसो वयतलो जेटीज वयतले म्हणून. सो आमी लोक तेन्ना न्हिदोन रावले. आतां मातशें एग्रेशन दवरूनय फायदो ना. आयज परिस्थिती ही येयल्या आमच्या
MPD ऑफिस आमचे लोक कामाक थंय आसात आयज ते आमकांच ते गेटी भितर घेयना. तुम्ही विचार करा आनी हांव फुडलो तुमकां 4 वर्सांचो टायम दिता. 4 वर्सांनी ह्या हर्बर साड्यार तुमकां सुद्दां लोक घेवचे ना. MPDचे बिल्डिंगे सगळे खाली पडलेले आहा, थिंगा कोळशाचे डंप यार्ड जातले. कर्नाटक गव्हर्मेंटान क्लेम केला पाणी आपल्याक जाय सागरमाला तांकां शेता खातीर आनी तेंच्या गांवा खातीर म्हणून. बरी क्लेम तेंची. हांव कितें म्हणटा गोंयकारान एकूच काम करपाचें. म्हाजे प्रमोद सावंताक सुद्दां रिक्वेस्ट नाक दाम तोंड उगडटलें. कोळसो बंद कर तांकां पाणी कित्याक जाय तें कळटलें. गोंयांत जर कोळसो बंद जर जालो न्हू जाल्यार एकूच सोल्युशन आसा. कर्नाटकाक 20 TMC पाणी थंयसर स्टील प्लांटाक यूज करता पळय ते आनी मेळटलें. आमी कर्नाटकाक आनी हेल्प करता पाणी सेव करपाक. फक्त गोंयांत कोळसो बंद करपाक जाय. म्हाजो जाल्यार स्टेट लोकांक रिक्वेस्ट आयज जर हें काम जायना जाल्यार फुडें केन्ना घडचें ना. आयज आमकां गेटी लाडयल्या फाल्यां मुर्मुगांव वास्को येवपाक आडयतले. फक्त पयलीं ते 2 जाण म्हणटाले मागीर 5 जाण म्हणले आतां 10 जाणांचें आमी रिप्रेझेंटेशन धाडलां. पण लेट्स सी वॉट वील कम आउट ऑफ इट. आमकां हेच्या कडल्यान एक्सपेक्टेशन ना कित्याक हें 10 वर्सांच्यान चालू आसा. जेन्नाच्यान IAS ऑफिसर जेन्ना मुर्मुगांवान येवपाक लागले पळय तेन्ना इट वॉज व्हेरी मच क्लियर की अदानी JSW सारखे जे प्रायव्हेट प्लेयर आसा दे वॉन्टेड टू बाय गोवा आनी तेंच्यान सुरवात केली ती मुर्मुगांव पोर्टांतल्यान. मोस्टली वास्कोकार न्हिदलेले आसा कित्याक आयज आमचो जो एक्सपान्शन ऑफ द पोस्ट बर्थ ते पब्लिकाचे इश्यू आसा. पर्सनल नझीराचे अभिजिताचे शंकर पोलचीचे ना. आयज म्हाका उगडास येता 2012 आमचो लेट मोनर पारेकर आमकां एक गिफ्ट दिलो आनी ते बी कोणा आल्लेकाराचे बर्थडे दिसाके वास्को कोल फ्री जातलो म्हणून. म्हणल्यार कोल फ्री जावना ते वाडत गेले. आनी 17 January द एक्सपान्शन ऑफ द पोर्ट आयलो आनी तेन्ना कोणाचो बर्थडे दाजी सालकाराचो. दाजीक सालकाराक गिफ्ट मेळ्ळो. आनी आमचो लोकल MLA संकल्प बामोणकर खंय आसा. आयज ते पब्लिकाचे फुडें येवन रावपाक जाय आसलो. आयज आमकां MPD गेट ओपन करना कित्याक लागून. आयज आमचो संकल्प बामोणकर आसा पळय ते डॉल्फिन पॉयंटाक लोडिंग अनलोडिंग जाता तो व्हडलो आवाज कर हांव कसो जापो दिवचो ना हे दिवपा ना कोल बंद करतलो. आयज म्हणटा तो पोल्युशनाचेर कंट्रोल करतलो. म्हणल्यार संकल्प तुजें कितें स्टँड आसा पळय आयज तुवें सांगपाक जाय. तुवें येवपाक जाय लोकांचे फुडें येवपाक जाय आनी सांगपाक जाय बाबा नाका आमकां कोल नाका आमकां एक्सपेन्शन नाका. आयचे आमचे भुरगे आमचे जाणटे आसा पळय ते अस्थमा अटॅक जावपाक लागला एका लागून. आतां एक्सपेन्शन जालें आनी कितें जातलें. अरे तुमी आमकां लोकांक डेमोक्रेसी आयज पब्लिकान मिलिंद नायकाक उडयले कित्याक लागून तूं कोलाचे अगेन्स्ट काम करतालो म्हणून. आयज तूं कोलाचे विथ कोल आसा तुका पब्लिकान कित्याक विचारून हाडलेले बाबा तूं आमचे कडेन सपोर्ट आमचो फूल सपोर्ट आसलो तुका कित्याक तूं कोल बंद करतलो म्हणून. आयज तूं BJP गव्हर्मेंटान वचून तूं वन एंड द सेम जालो. हांव तुजे कडेन मागता. आनी आमचो तो दाजी सालकार आसा पळय वास्को MLA तो टॅक्निकलाचेर चड उलयता. आयज हांव ताका टॅक्निकल सांगपाक पळयता. द एक्सपान्शन ऑफ द पोर्ट इज अ टॅक्निकल. आयज आमी ते पब्लीक मिटिंगाक इश्यू केल्ले आनी पब्लिकान सगळ्यांक दाखयलें की बाबा हेंचो ही रिपोर्ट आसा पळय रॉंग आसा. आयज ते पब्लिकाचे मिटींग कितें जालें दाजी मोविंग खंय गेलो. मुर्मुगांव तालुकाचे 4 MLA आयज तेंच्यांनी येवपाक जाय आसले पब्लिकाचे फुडें रावपाक जाय आसले. तांकां पडलेलें ना. तांकां फक्त बॅगां जाय. तुमी कोल खायात कोल खावन मरात तांकां पडलेलें ना. तांकां फक्त जाय ते बाबा तेंचे पावर. विदाउट पावर दे कॅनॉट सर्वायव. आयज खरें आसा जाल्यार तेंच्यांनी रिजायन करपाक जाय आनी पब्लिकाक सपोर्ट करपाक जाय. आयज इशू जाय पब्लिकाचो. don't understand why the gates have to be closed on citizens that are fighting for their rights. Okay, Goa is on the verge of extinction. Goa is being polluted. Yeah, this authority is allowing the pollution by allowing the coal to come. More than double the coal is going to come now. Who's going to be affected? Us, the people. What are they doing? What is the government doing? I want to have a face-off on who should pick the government.